विधानसभेच्या निमण्या दिसा सभाघरात घडिल्ल्या नाटका उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी विजय सरदेसायाचेर वादग्रस्त विधानां केल्ली। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक तेंको दिवपाक जाय जाल्यार युरीन केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन युरी कडेन संवाद सादिल्लो। ताका ठाकरेन बरोच धडो शिकयलो आसतलो। ताका लागून युरीचे उलोवप आयज बदल्ले। सोमारा जेन्ना केतन भाटीकार अर्ज दाखल करपाक आयिल्लो तेन्ना हे विशीं पत्रकारांनी युरीक प्रश्न केलो। युरी म्हणटा आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो। सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आपलो फोकस आसा। जाल्यार हे विशीं आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा विधानसभे वांगडा जुडास विशय लेगीत काबार जाला। तुमच्या सिनियर लीडर माणिकराव ठाकरेंनी म्हटलेलें आसा जस्ट डोंट डू दैट चॅप्टर इज ओवर. दॅट वॉज वॉट आय यूज ड्युरिंग द curtailment of the assembly. Now anything is required. I think my focus now is the Ponda election. After Ponda election, because one of your opposition party says amka tejer clarification dila bagar we want to. I think our decision has given a clarification. तो स्टेटमेंट तुमच्या एलओपी म्हटलेलो पळय असेंब्ली झाली जुदा स्टेटमेंट कमाल. ओके काँग्रेसचो जो डेस्क इंचार्ज आसा ताणें ऑलरेडी हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिलां अशें आमी तुमच्याच मिडियांतल्यान पळयलां की ताणें सांगलां की दीस इज नॉट पार्टी स्टँड म्हणून जर पार्टीचो स्टँड ना ताणें कितें एक्विजिशन विजयाचेर केल्या ती जाल्यार आतां तुमी एलओपीचेर विचारा मरे ताजो कसलो स्टँड उरला तो आतां इट मस्ट बी इंडिव्हिज्युअल स्टँड न्ही आतां जर तो माणिकराव ठाकरे येवन डेस्क इंचार्ज सांगता इट इज नॉट पार्टी स्टँड दॅट मिन्स विदिन द पार्टी देर कॅन बी डिफरंट स्टँड्स वन इज पार्टी स्टँड वन इज इंडिव्हिज्युअल स्टँड अशें जालें हाजेर मजगती ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या। ऐकात। आता हांव एज अ क्रिश्चन म्हणटरीच आमगेलो खरेजमाचो कार्ड चलता आनी युरीन म्हणून तें सगळ्यांक म्हणलें आनी हांवें सांगलें तें सगळें उजिरी सांगलेलें आनी हें सगळें खबर आहा काँग्रेसाचो बाब ठाकरे माणिकराव तेणे पासून सांगितलां कोणें कोणाची टिका कशनी दुसरे काँग्रेसाच्या लिडरांनी म्हणलां तें काबार जालें। आतां आमगेले हितू क्रिश्चन हितू खरेजमाचो कार्ड चलत म्हणटरी फॉरगिव एंड फॉरगेट जरी तर तेंक दिसता केली तिचोच वी आर ऑल्सो रेडी आमी बक्षू तयार आहाय आनी बक्षण घेवपाकूय तयार आहाय जरी तर तेंक दिसत जाल्यार बट दुसरे पाटी तें करप ना। पूण ह्या फॉरगिव एंड फॉरगेट तुमकांच लागता युरीक लागना तेन्ना तुमच्या कडेन सॉरी म्हणटा ना ना ऐक एक मिनिट युरीक आमी तितले महत्व दिना जितले माणिकराव ठाकरे कित्याक तांगेलो इंचार्ज माणिकराव ठाकरे तेगे हायकमांड फाल्यां जर युरीन सांगलें तो आपल्याक कोण न्ही जशें माणिकराव ठाकरेन सांगलें की युरीचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही ताणी स्पेसिफीक सांगला युरीचो स्टेटमेंट। आता जर युरीन जर फाल्यां जर सांगत की माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही आपल्याचो स्टेटमेंट म्हणटा पक्षाचो स्टेटमेंट तर आमी ताचेर मागीर उत्तर दितले ताणी सांगू दी। आता जेन्ना तो ताका डिसोन करता की तो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही म्हण तर सामान्य मनशान कोणी जर स्टेटमेंट केला ताका महत्व दिवपा इतले आमगे पार्टी ताका येना तो डिसोन केलो जाल्यार सामान्य मनीस जायना न्ही तो पूण जेन्ना पार्टीचो हायकमांड सांगता बरोबर पार्टीचो हायकमांड जेन्ना येवन सांगता की तो स्टेटमेंट हो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हो खरें म्हणजे ताचें इन्सल्ट हो आता म्हाका जर म्हाज्या पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें की जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही आय विल रिजायन सेम डे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।